प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 22 ते 25 पर्यंत. Luke chapter 9 verses 22 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणटे मुखेल यादनीक आनी 2 शास्त्री ताका भायर येतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका 3ऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हें सगळें ताचे विशीं देवाची खुशी. कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत, तांणी आपणाच्याच खुशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो कुरी सुकोवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव वगडायतली, पूण म्हज्या खातीर आपलो जीव वगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचोच इबाड वो आपणाचेच गोठ्ठाण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. प्रितीच्या भावणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां ती सोजमणी आमकां मेवचे पयलीं कितें घडटा हाचे पयलीं जेजू आपल्या शिसांक विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हूण दवरतात? हांव कोण तुमकां? आनी त्या वेळार पेद्रू उठ्ठा आनी जेजूक सांगता, तो म्हणटा, तूं क्रिस्त, तूं देवाचो पूत, तूं क्रिस्त देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो, हें फकत आयकोन जेजू खुशाल बरीत जाता, पूण तेच्या फुडल्यान तो आतां आपल्या शिसांक सांगता. तो म्हणटा, मनशाच्या पुताक जायतें सोसूंक जाय. जायते मुखेल याजनीक आनी 2 शास्त्री ताका भेरायतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका 3ऱ्या दिसा पुनर्जीवन करतलो. आनी हें सगळें तांचे विशीं देवाची खुशी. भाव भयणीनो, जेन्ना शीस आनी पेद्रू चड करून जेजूक म्हणटा, तूं क्रिस्त देवाचो पूत, तूं जावन आसा जो मेसाया, जो येवपाचो आसा ह्या संवसारान, आनी पवित्र आत्मो ही खबर पेद्रू कळीत करता आनी तो जेजूक सांगता. जेजू जाणो की ताजो वेळ पावला खुर्सार वचपाक. तो जाणो की देवाची खोशी, आपल्या बापाची खोशी ताका ह्या संवसारान येवन आपलो जीव दिवपाक, बलिदान करपाक मनशा कुळाक आसत. म्हणटच जेजू सांगता, तो म्हणटा, कोणाकूय म्हणटा आपलो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाचो खुरीस, आपणाचेच खोशी वाट सोडची. दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी जेजूच्या फाटल्यान येवचें. म्हणटच आमी आतां जी म्हणटा आमी पाटलावदार, आमी आतां कॉरिज्माच्या वेळार आसा. काल शिसाचो बुधवार जालो आनी आमी हे 40 दीस आतां नियाळ करतले. पूण नियाळ कसलो करतले? आमी नियाळ करतले जेजूच्या मोगाची, देवाच्या मोगाची. म्हणटच जेजू म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जायत, ताणी आपणाचीच खोशीची वाट सोडची. दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. भाव भयणीनो, आमी ह्या उतराचेर थोडो नियाळ करुया. जेन्ना जेजू म्हणटा, कोणाक आपलो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाचीच खोशेची वाट सोडची. म्हणजे कितें? आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, ही कूड जी आसा, हें आमचें मन जें आसा, सदांच आपणाचेरूच चिंता. म्हाका म्हजी न्हीद, म्हाका जाय बरें जेवण, म्हाका कोणें वायट केल्लें नाका, म्हाका बरी फामील जाय, म्हाका खूब दुडू जाय, म्हजें सगळें बरें जावंक जाय, म्हाका बरें जेवण जाय, बरी न्हीद जाय, हें आमी आमचें चिंता. पूण जेजू म्हणटा, जो आपल्या फाटल्यान येवंक सोदता, ताणें आपणाचीच खोशेची वाट सोडची. म्हणजे हांव आतां म्हजी वाट सोडिना, हांव आतां म्हजी वाटेन चलोवंक सोदिना, हांव आतां जेजू देवाच्या वाटेन चलोवंक सोदता. म्हणजे जें देवाचें उतर म्हाका सांगता
त्या उतरा प्रमाणे चलता. आनी भाव भयणीनो, ह्यो संवसाराची वाट आनी देवाची वाट एकदम दुसरी. ह्या संवसाराची वाट एकदम सोपी. संवसारान तुका जाय कितें करूंक जाय तें करूंक जाता. म्हाका हांगा वचूंक जाता, थंय वचूंक जाता, म्हाका जें म्हज्या मनान आहा म्हाका करूंक जाता. पूण जेन्ना हांव देवाची खोशी करता, हांव म्हजीच वाट सोडून हांव आतां देवाची वाट सोदतां, हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतां. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी खरे जेजूचे पाटलावदार जावंक जाय जाल्यार, आमी जेजूचे शीश जावंक जाय जाल्यार, आमचें खरें तारण जालां जाल्यार आपणाचीच खोशेची वाट आमी सोडूंक जाय आनी देवाच्या उतराची वाट आमी सोदूंक जाय. तेचे फुडें कितें म्हणटा? दोन दिसा आपलो खुरीस उखलचो. हो खुरीस म्हणल्यार कितें? फकत जेजू खुर्सार मेलो. ताणें ताका खुर्सार इतले जर्मन फॉर्मान दिले आनी ताका खुर्सार उबो केलो, ताका होमकायलो आनी तो खुर्सार मेलो. म्हणटच आमी आतां एक खुरीस घेवंक जाय आनी आमकांय तिचो जेजू भाशेन खुर्सार उखोवंक जाय? ना भाव भयणीनो. दोन दिसा आपलो खुरीस उखलचो म्हणजे कितें? खुरीस पडत जाल्यार खुर्साक दोन एक खुरीस पडत जाल्यार एक वयर सकयल आनी एक सायडीक आसता, म्हणजे क्रॉस कहो आसता. आमी खुर्साक बरे भाशेन पडत जाल्यार हो जो सकलतान वयर वता तो खुर्साचो म्हणजे तो कुडको, तो जावन आसा आमचो संबंद. तो जावन आसा आमचो संबंद, तो जावन आसा आमचो मोग. आमचो मोग आमच्या देवाशी. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी देवाची खोशी करता, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देव आपलो मोग आमचे भितर ओतयता. आनी आतां हे उजवो हात ते दाव्या हातीक जे खुर्साची जो कुडको आसा, तो जावन आसा आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी, आमच्या फामिलीशी. म्हणून आमचो संबंद आमच्या देवाशी घोट ना जाल्यार, आमचो संबंद आमी देवाशी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलना जाल्यार, आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी आसचो ना, केन्नाच आसचो ना. आनी देखून भाव भयणीनो, ही जी हो जो खुरीस जो जेजू म्हणटा आमी सदां उखलचो आनी दोन दिसा, हो जावन आसा खुरीस देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, ताजो मोग अणभवपाक आनी हो मोग आमी आमच्या पेल्याक आनी आमच्या दुस्मानांक पासून दिवपाक. म्हणटच आमी भाव भयणीनो, आमची वाट जेन्ना सोडटा आनी आमी देवाच्या वाटेन चलता, म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी आतां देवाचो मोग आपणायता, आमी अणभवता हो मोग. आनी हो मोग आमी आमच्या पेल्याक, आमच्या भाव भयणांक, आमच्या घरकाराक, आमच्या पत्नीक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या इग्रोज मातेक आनी आमच्या दुस्मानांक पासून आमी दिवंक पावता. आनी तेज्या उपरांत जेजू म्हणटा, हें सगलें केल्या उपरांत म्हज्या फाटल्यान येवचें. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार आयज आमी ह्या उतरांचेर नियाळ करुया. खूब मागणें केलें, खूब खुर्साची वाट केली, खूब देवस्पण केलें, खूब उपास केलो, कोणाक दान दिलें, कसलोच फायदो ना. पूण आमी त्या उतरान रिगून रावल्या, आमी त्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या, पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचो मोग अणभवलो, तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिलो, आनी आतां दुसऱ्यांक दान दिलें, खुर्साची वाट केली, मागणें केलें, आतां तें मोलादीक जाता. आतां खरेपणी आमी क्रिस्ती जिवीत जेता, खरेपणी आमी दोन दिसा आमचो खुरीस उखलून आमी जेजूच्या फाटल्यान वेता. हेंच करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.